मुख्यमंत्र्यान शिष्टमंडळा सयत गृहमंत्री अमित शाह तशेंच जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावताची मादय बाबतीन भेट घेतल्याच पूण गोय भाजपा पक्षा वतीन लेगीत आमी भाजपा अध्यक्ष JP नड्डाक हे विशीं घेतिल्ल्या थारावाची प्रत सादर करतले अशी माहिती भाजपा गोय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली। 16 आनी 17 तारखेक भाजपा कार्यकर्त्यांची राष्ट्रीय बसका आसा त्या वेळार पक्षान घेतिल्लो थाराव दितले अशें तानावडे सांगता। पार्टी म्हणूनय आमकां दिसता त्यामुळे आमी पार्टीचो हांव 15 तारीख आमची 16 आनी 17 अशे 2 दीस नॅशनल ऑफिस बेरर बैठक आसा दिल्ली, नॅशनल ऑफिस बेरर बैठक आनी मागीर नॅशनल एक्झिक्युटीव आसा। 16 तारीख सकाळी नॅशनल ऑफिस बेरर मिटींग आसा, त्या बैठकीक हांव अपेक्षीत आसा पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट म्हणून। आनी मागीर त्या दीस 16 तारीख सांजची नॅशनल एक्झिक्युटीव मिटींग आसा, ताका आमचे मुख्यमंत्री अपेक्षीत आसात, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक अपेक्षित आसात, मवीन बाब गुदिनो अपेक्षित आसा, विश्वजीत राणे अपेक्षित आसा। आणि त्यामुळे अधिवेशन असल्या कारणान मुख्यमंत्री आणि बाकीच्या मंत्र्यांचे अजून कन्फर्मेशन आपण म्हाका स्टेट नॅशनल एक्झिक्युटीव आणि नॅशनल ऑफिस बेरर हे दोन्ही बैठकांक हांव वयतलो। मंत्री आमचे ते मेंबर आसात ताचे कमिटीचे, मुख्यमंत्र्यांक सगळें असल्या कारणान तांकां वचूंक मेळचें ना आनी त्यामुळे तातूंत तेन्ना गेल्या नंतर आमी जो ठराव घेतिल्लो आसा पार्टी म्हणून तो ठरावूय आमी आमच्या राष्ट्रीय नेते जे आसात आमचे पार्टीचे अध्यक्ष नड्डाजी तांकांय हांव अपॉयंटमेंट घेतलो आनी मागीर आमचे जनरल सेक्रेटरी आनी पार्टीचे कांय प्रमुख ते वचून आमी तेंच्या पर्यंत तो हे दिवपाचे आसात, कारण ते फक्त नॅशनल ऑफिस बेरर मिटींग असल्या कारणान आमी म्हणलें 16 तारखेनंतर आमी ते हे जे रिजोल्युशन जे घेतिल्लें आसा तेची कॉपी आमी तांकां दितले। काल सरकार म्हणून त्यांच्यानी आमी पार्टी म्हणून रिजोल्युशन दिवपाचें आसा।